आमची अशी समजूत आसा, आमचो असो समज आसा की BJPचे जे MLA आसात ते कपलाचेर तुका आपलो प्रेस मारून बाजारांत विकपाक बसनात, स्वता विकपाक बसनात आनी सगळे प्रामाणीक आनी सगळे एक सगळ्यांचे चारित्र्य बरें अशें आमची समज, असो आमचो समज आसा. तातूंत भितर कोणी जर पयशे घेवन बाबा आपलो फ्लोर क्रॉसींग करपाक सोदता जायत, हेवटेन तो तेवटेन वचपाक सोदता जायत जाल्यार ताका तुमी कोट्यांनी पयशे दिवचे पडटले आनी कोट्यांनी पयशे तुमी खंयच्यान हाडटले ते आमकां सांगचे पडटले. ते दिल्लीच्यान येता कोट्यांनी पयशे, काय वाळपयच्यान येतात, काय ताळगांवच्यान येतात, काय फोंडेच्यान येतात, काय मडकयच्यान येतात, हें तुमी आमकां सांगचें पडटलें. आतां तुमी सांगता आसतना व्हायट पेपर काडा अशें आमी म्हणनात, व्हायट पेपर काडपाची गरज ना, तुमी आमच्या कानांत सांगल्यार पुरो, तें आमकां समजतलें. हो जालो आमचो आतां दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा खर्जत एक कडेन, खरपिते एक कडेन. एज अ पब्लीक अकाउंट्स कमिटी चेअरमॅन आय एम ऑल्सो अवेअर, म्हाकाय खबर आसा काही भानगडी आसा म्हणून. हांव 100% भानगडी हांवें मान्य करपाक तयार ना, कारण हांवें स्वता जितलो अभ्यास केला ह्या विशयाचेर तितले अभ्यास केल्ले थोडे लोक गोंयांत आसा. इल्लिगल मायनींग खंयचें, हांव हें आतां उलयता तें म्हज्या काळांतलें उलयना. ही राज्य सरकाराच्या भानगडी ह्या राज्य सरकाराच्या दिगंबर काळातील आनी राणे सरकाराच्या काळातील भानगडी. खंयचीच गजाल कायद्यान जे प्रोविजन दिला ताज्या पलीकडे कोणाकूच वचपाक येना. पर्रीकार आसूं, शाह आसूं किंवा सुप्रीम कोर्ट आसूं, नो वन कॅन गो बियॉन्ड लॉ. लॉ इज फायनल. सरकार जे कितें करता पळय आनी घटने प्रमाणे सरकाराक जो अधिकार आसा त्यो गजाली सरकारानूच करूंक जाय. कोर्ट जेन्ना करपाक वता पळय तेन्ना तातूंतल्यान चुकीच्यो गजाली भायर सरतात. आजकाल एक प्रथा जावन पडल्या बेळत त्या कामाक मुख्यमंत्र्याचेर एटॅक करपाची. आनी एटॅक कोण करता? काँग्रेसीचे लोक एटॅक करतात. पयर पर्रीकारान रिपोर्टरा मुखार एक स्टेटमेंट केलो, एक वक्तव्य केलें. तर भारतीय घटने प्रमाणे ज्युडिशियरी म्हणजे न्यायीक बांदावळ, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, बाकीचे कोर्ट सगळे, एक्झिक्युटीव म्हणजे सरकार आनी लेजिस्लेचर म्हणजे न्याय जे करपाच्यो संस्था आसात, जी आस्थापना आसात, त्यो संस्था आनी आस्थापना सगळे एक कडेन जाल्ले ताका लेजिस्लेचर जाता. लोकसत्ता, लोकसभा, राज्यसभा आनीक विधानसभा बी हे सगळे. तर ह्यो तीन ज्यो डेमोक्रेसी जाचेर शिस्ता ताजेर ज्यो तीन चुली, तर ह्यो लोकशायेच्यो तीन चुली प्रत्येकाक वेगळे वेगळे काम दिल्लें आसा, वेगळी वेगळी जापसालदारकी दिल्ली आसा, वेगळो वेगळो वाठार दिल्लो आसा आनी प्रत्येक संस्थांनी आपल्या वाठारा भितर रावन काम करूंक जाय. म्हणटकर आनी प्रत्येकान दुसऱ्याच्या कामात धुसफूस करता नये, तकली भितर घुसोवं नये. तर पर्रीकारान जें म्हणलें पळय न्ही तातूंत कांयच चूक ना. हे व्हडले व्हडले जज्जांनी बसून म्हणलां. दुसरी एक गजाल ताणें म्हणली ती की सरकारान जी कामां करपाची आसता ती सरकारान करूंक जाय. जी कामां सरकारान करपाची आसता त्या कामा खातीर कोणी कोर्टांत गेले जाल्यार ते खंयचे खंय पावपाक शकता. तें काम जायनासतना भलत्याच कडेन कितेंय जावपाक शकता म्हणून. हातूंतय बी कांयच गैर ना. काँग्रेस आनीक तुगेले NCP, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी व्हडले व्हडल्यान बोबो मारतात की पर्रीकारान सुप्रीम कोर्टाक इन्सल्ट केलो म्हणून. हातूंत इन्सल्ट बिन्सल्ट तसल्यो कांयच गजाली ना. एक वेळा ताणें कितें म्हणलें तें तुमकां समजना आसतना उरलां आसतलें म्हणून तुमी इन्सल्ट बिन्सल्ट असल्यो गजाली उलयतात. हातूंत तुमकां हांव 2-3 उदाहरणां दिता. 1992 कितें जालें? 1992 6 डिसेंबर 1992 बाबरी मस्जिद जी आसा ती करसेवकांनी मोडून उडयली. ताजे पयलीं कल्याण सिंग म्हणजे तेन्नाचो उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री ताणें सुप्रीम कोर्टांत वचून सांगलें आपूण हे बाबरी मस्जिद कोणाक हात लावपाक दिवचो ना म्हणून. आनी कसलोच तिका बाबरी मस्जिद इबाड जावचो ना, तिका म्हणजे बाबरी मस्जिदीक इबाड जावचो ना म्हणून. आतां ताणें इतले एफिडावीट दिल्ले आसतना वचून सुप्रीम कोर्टांत लोकांनी ती मोडली. मागीर कल्याण सिंगान कितें केलें, ताणें राजिनामो दिलो म्हणटो.
पूण कितें ताका कादेंत वडयला, ताका शिक्षा केल्या, ताका कितें केलां काय ना, आसा तो पांच एक थोडी कितें दामके वास्ते कसली तरी शिक्षा एक दीस बसून रावतले कितें तरी शिक्षा जाल्ली दिसता. दुसरी गजाल, सुप्रीम कोर्टान सांगलें सगळ्या राज्यांनी पुलीस एक्ट जावपा जाय, पुलीस कायदो जावपा जाय. कित्याक तर ह्युमन रायट्स कमिशन पळय आसा न्ही, मानवी हक्क आयोग, ताजे कडेन खंय 4 लाख एप्लिकेशनां आयल्या सबंद भारतांतल्यान की पुलिसांचो हॅरेसमेंट जाता म्हणून, पुलिसांचो हॅरेसमेंट जाता, पुलीस त्रास दितात म्हणून सरळ मानवी हक्क आयोगा कडेन ह्युमन रायट्स कमिशना कडेन एप्लिकेशन गेल्या. म्हणटकच तांणी सुप्रीम कोर्टाक सांगलें कितें तरी करात. सुप्रीम कोर्टान सांगलें की पुलिसांचो हॅरेसमेंट जाता, पुलीस सारकें काम करना, हाजें मुख्य कारण म्हणजे राजकारणी तातूंत हस्तक्षेप करतात, तातूंत तकली घालतात, तांकां सारकें काम करपाक दिना. म्हणून पुलीस कायदो नवो करपाक जाय आनी ते कायद्या भितर कितें कितें आसपाक जाय तें सगळें सुप्रीम कोर्टान सांगून धाडलें. सगळे गायडलायन दिल्यो, मार्गदर्शक तत्वां दिलीं. ही केन्ना कितलींशींच वर्सां जालीं. अजून मेरेन चडशा राज्यांनी ते पुलीस एक्ट करूं ना. गोंयांत पसून तो अजून करूं ना. गोंयांत 2008 तो एसेंब्लींत आयिल्लो, मागीर तो सिलेक्ट कमिटी गेलो, सद्या म्हाका दिसता तो सिलेक्ट कमिटीचे तिजोरेंत बंद करून दवरला. म्हणटकर ह्यो गजाली पळय आसात न्ही, त्यो तुगेले सुप्रीम कोर्टान कितलेंय म्हणलें अशें राज्य चलयात, तशें राज्य चलयात, म्हणून तशें राज्य चलना. ते सरकारान जर डिसायड केलें तशें राज्य चलोवया म्हणून तें चलतलें. तिसरी गजाल, बफर झोना कडेन येवया. 2007 सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली, भारत सरकाराक ऑर्डर दिली की ताबडतोब तुम्ही सगळे राज्य सरकारांक बरयात की 4 आठवड्यां भितर तुम्ही सगळो तुमचो प्रस्ताव धाडात. खंय बफर झोन तुमकां जाय, कितलो जाय, हे सगळें ताबडतोब धाडात म्हणून 4 आठवड्यां भितर. 4 आठवड्याची आतां 6 वर्सां जालीं, अजून पर्यंत खुबश्या राज्यांनी ते धाडूंकच ना. गोंयांत पयर धाडला 1 किलोमिटर आसचो म्हणून. म्हणटकच सांगपाचें म्हणजे हे तुगेलें सुप्रीम कोर्टान म्हणलें आनी खंयच्या कोर्टान म्हणलें म्हणून सरकार चलना, प्रशासन चलना. प्रशासन चलोवपाचें आसता त्या सरकारान पर्रीकार एकदम सारकें उलयल्लो. आनी हीच गजाल पयलींचो चीफ जस्टीस जो आशिल्लो कापाडिया, चीफ जस्टीस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टाचो, ताणें मुंबय एका सुवाळ्यांत उलयतना सांगिल्लें, हेच सांगिल्लें, प्रत्येकाचो वाठार वेगळो, प्रत्येकान आपापल्या वाठारांत काम करपा जाय, सरकारान प्रशासन करपा जाय, एकामेकाच्या वाठारांत तकली घालून बेठेच हस्तक्षेप करूंक जायना म्हणून कापाडियान सांगिल्लें. तेच ताणें सांगलें. ते कापाडिया उलयता आसतना तोय बी माचयेर आशिल्लो, पर्रीकार आमचो मुख्यमंत्री, तोय बी माचयेर आशिल्लो मुंबय. म्हणटकर ह्यो गजाली पळय आसात न्ही, ओपोजिशन पार्टी, विरोधी पक्ष आनी बाकीचे सगळे केन्नाय सरकारी मनीस कोणूय उलयतकच झुप्प करून ताजेर उडी घालून ताजो गळो धरपाचो प्रयत्न करपा जायना. बाबा तो कितें उलयता तें मातशें समजून घेवपा जाय. हो जाला आमचो तिसरो विशय. चवथो विशय, लकी फार्म हावस, अथाला, रॉय आनी CBI. स्विडीश मॉडेल लकी फार्म हावसाची इंग्लिशीन अणकार केल्ली स्विडीश भाशेंतली जबानी CBIक मेळ्ळ्या. अणकार केल्ली ही जबानी 8 पानां वयर आसा. लकीन आपल्या जबानीत रॉय नांवाच्या एका व्यक्तीचें नांव घेतलां अशें CBIची सुत्रां सांगतात. पूण हो रॉय कोण तें अजून कळूंक ना. लकीन रॉयाचें आडनांवय घेवंक ना, तशेंच आनीक कसलीच म्हायती दिवंक ना. हे जबानीचे आदारेर चवकशी फुडें व्हरपा इतलें तिका वजन ना अशें CBIची सुत्रां म्हणटात. तिणें पळय जबानी दिल्या, लकी फार्म हावसांत जबानी दिल्या. तर लकी फार्म हावस म्हणजे तुमी शेत बीत म्हूण समजुशात, और शेतांत आशिल्लें घर म्हूण समजुशात. ती एक बायल मनीस, ती आमच्या अथालाची गर्लफ्रेंड. आतां गर्लफ्रेंड म्हणजे कितें? गर्लफ्रेंड 50 कोटीची गर्लफ्रेंड, 100 कोटीची गर्लफ्रेंड, काय 1000 कोटीची गर्लफ्रेंड, तें तुमी नरेंद्र मोदी विचारचें पडटलें. तें आमकां कळना, तें आमकां खबर नासता. म्हणटकर ती गर्लफ्रेंड पळय आसा न्ही, तिणें तो व्हिडियो काडलो आनी तातूंत एक रॉय म्हणून येतालो अशें म्हणून सांगलें. त्या रॉयाचें आड नांव दिवना. आड नांव दिवना म्हणटा CBI आतां कितें म्हणटा की फुडली चवकशी करपाक कुस्तार म्हणून. आमी कितें म्हूण चवकशी करतले काय म्हणून. आमची तांकां सुचोवणी, धाकलीशी सुचोवणी, ती सुचोवणी सारकी कायद्यान बसता काय ना तें तुमी पळोवचें आनी त्या प्रमाणे कारवाय करची. सुचोवणी अशी की आर्विल्लें तंत्रज्ञान वापरात म्हणून. आज स्कायपान एकामेकाक पळोवपाक मेळटा. तेवटेन जर ती लकी फार्म हावस बसली, हेवटेन सगळे रॉय जांचेर तुमकां दुबाव आसा तांकां एक एकल्याक हाडून बाबा हो तो म्हणून विचारपा जाता.
तें जर जमना जायत इमेलान तांचे फोटो धाडपा जाता, कोणाक लकी फार्म हावसा म्हणजे स्विडीश पोलिसांक धाडपा जाता, तांणी लकी फार्म हावसा विचारपाता बाबा हो काय तो काय म्हणून. आनी तिसरी गजाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग करपा जाता. व्हिडिओ कॉन्फरन्स जगाच्या खंयच्याय पोतार कोणी जर ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग करपा लागलो आनी हेवटेन जर तो करपा लागलो, एकामेका कडेन उलोवपा जाता, एकामेका कडेन पळोवन उलोवपा जाता. उलोवपा तशी टेलिफोनाचेरय जाता, पुणून हांव तुका पळयतां, तूं म्हाका पळयता आनी आमी एकामेका कडेन उलयतात व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग. अशें सगळें आर्विल्ल्यान तज्ञां हाता कडेन आसतना बाबा फुडली चवकशी आमी करपाक शकना वो करपाक कुस्तार जाता अशें CBIन कित्याक म्हणलें? CBIन तशें म्हणपाक जायना. CBIक आमची सुचोवणी आसा की हें जें आर्विल्लें तंत्रज्ञान आसा तें कोर्टाक मान्य आसा काय ना, तो कोर्टाक प्रूफ जावपाक शकता काय ना हाची तपासणी करून तेंय बी तुमी करपाचें. आतां हो रॉय आनीक अथाला हांचेर आमचे एसेंब्लींत खुबशीं डिस्कशनां जाल्लीं आनी हो रॉय कोड आमची तेन्नाची ओपोजिशन पार्टी म्हणजे भाजपा अशी सूचक उतरां सुचयताले आनी तेन्नाचो होम मिनिस्टर म्हणजे आमचो रवी नायक म्हणटालो की 4-5 रॉय पुलिसांक मेळ्यात म्हणून. कोण एक रॉय फेर्नांदीस, कोण हो रॉय, कोण तो खंयचो रॉय म्हणून आमकां कसो कळटलो काय म्हणून. म्हणटकर रॉयाक जर तुमी सोदपा जर लागत जाल्यार तो मेळपाक कुस्तार न्ही, मेळपाक शकता. आतां ताका सोदपाक कितले लोकांक कसलो इंट्रस्ट आसतलो तें आमकां खबर ना. देखून हे आर्विल्लें तंत्रज्ञान वापरून तो जर तुमकां कितें जर मदत जाता जायत ती तुमी मदत टॅक्नॉलॉजी कडल्यान तंत्रज्ञाना कडल्यान घेवची आनी हो प्रश्न सोडोवचो. हांगाच जालो आमचो 4थो विशय. आज आमी इतलेच विशय हांगाच सोंपयतात. तुमकां देव बरें करूं. तुमी पळयत रावात, जायात जागे पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जाऊ दी जागे, जायात जागे, गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे.